ज्या रीतीने आवाज जाता पळया. ओके ओके दाखवता सगळं. हो व्हेरी डेंजर. पहिले तुम्ही ऑलरेडी ट्रॅफिक पोलीस स्मार्ट सिटीचो हो नवो दार. स्कुटरींग कशा रितीने त्रास जाता ही आतां प्लेट ही पट करून वचून लोकांचेर सुद्दां पडोंक शकता. हांगा कितेंय हानी जावपाक शकता. सगळ्यात पयलीं हांगासर बेश्टे हे घालून दवरलेले. मागीर ताका हेतून रबर बिबर तसले घातले. मागीर बारकेली प्लेट घातली आनी आतां ही व्हडली प्लेट घातली. पण एकूय काय काम सारकें जाता. हे अर्देकुटे सगळे काम करता. सगळे पयशे हाजेचो गोठोक लागून सगळे काम करता आनी कितलो हानिकारी जाता. ह्या स्कुटरींतले अशें उसळून कोणाचेरूय पडोंक शकता. कितें चल्लां हें. PWD गेली खंय. स्मार्ट सिटीचो हो आतां नवो दार. हो आतां स्मार्ट सिटी नवो दार. पळयात ट्रॅफिक फाटल्यान जाम आसा. तुम्ही पळया ती ट्रॅफिक पळया. आता ट्रॅफिक पोलीस सांग आता येयला तो. इतले ट्रॅफिक जाम जावन लोकांक सकाळच्यान केन्नाच्यान हो 9 वाजल्यापासून चालू आसा. गड्या गड्या जाम ती प्लेट पयलीं अशी आसली आतां कितली फाटी सुटता आनी हे लोकांक प्रयत्न आनी हे भशेन कामां येता. फाल्यां हांगासर कितें जालें हेका जबाबदार कोण. हे 2024चे काम आनी आजून हेंचे कडेन कांय काम जायना. व्यवस्थीत जायना. हलगर्जीपणा हेंची चल्ल्या आनी हेकाच लागून हांगासर त्रास जाता. आमचे मागणे आसा पणजेचो जो आमदार आहा बाबा देव भायर पळय कितें चल्लां तुज्या राज्यान तें मातशें लक्ष घाल. कोणाचेर कितें हानी जावन फाल्यां येतले व्हडले जावपाक नाका. बारीक आसतनाच हे काम करपाक जाय. आज कितलो सकाळच्यान हो लोकांक 9 वाजल्यापासून लोक कामात जॉईन जावपाचे वेळार ही अशी ट्रॅफिक जाम जावन हे सगळे अशें कितें प्लेट तर ती घातल्या ती व्यवस्थीत घालपाक जाय न्हू. ताका कितें तरी बंदोबस्त करपाक जाय. ती बेश्टी हाडली प्लेट उडयल्या व्हडली घातल्या प्लेटांनी. प्लेट बारीक ना ती व्हडली घातल्या पण ती हाडून बेश्टी उडयल्या जाल्यार कशें जाता. गाडयेचें वजन तेका कितलें आसता. प्रत्येक गाडयेच्या हितून आपटून ते सरकता. ते सरकता. आमकां कशी गर्देन आमकां धुकलून वयतकूच आमी फुडें वयता तशी तेजी परिस्थिती जाला. सबंद दिसाक लाखांनी करोडोनी गाडयो तेजेर वचून वयता. मागीर तो एका जाग्यार कसो रावतलो. एका जाग्यार रावतलो कसो हे पळया. अशें आतां तो ट्रॅफिक मॅन ट्रॅफिक कित्याक जाम जाला म्हणून तो येयला म्हणून बरो आसा. नाजाल्यार पण तरी सुद्दां कितेंय जावं जाता. लोकांक अचानक हांगासर पणजे येवच्या वेळार अचानक हे हांगासर कितें चल्लां म्हणून सडनली फास्ट एफेक्ट येता जाल्यार ओवर हे जावन जर प्लेट ती उसळ्ळी आनी फाटल्या गाडयेर पडली ताका जबाबदार कोण. प्लेट उसळोन दुसऱ्याचेर पडोंक शकता. ताका जबाबदार कोण. म्हणजे हे मागणे आसा न्ही. खंयच्या जाग्यार कसल्याय हितून कितें काम करता ताका पेपर सगळे व्यवस्थीत जाय आसता. मटेरियल सगळें व्यवस्थीत जाय आसता. इंजिनियर व्यवस्थीत जाय आसता. जावं कन्सल्टंट आसा तो व्यवस्थीत आसता. हेचे मार्गदर्शन करपाचो कन्सल्टंटूच जर बेपत्ता दिश्टी पडटा केन्ना तो दिसना. कोणूच तांकां बरेंच कांय सांगित ना. हे अशें जावचें ना आनी तशें जावचें ना म्हणून उलटे पलटे कामां चल्ले हांगासर. जो तो हेज्या फाटल्यान पटव्याच्या फाटल्यान आनी कांय ना. मॅम हे 3rd टाइम प्लेट सायडीक चल्ल्या. इंजिनियर सारके प्रॉपर काम करना. इन द पब्लीक सिटी हेतून आमच्या राजधानीन पणजेन आमचे स्मार्ट सिटी म्हणून जे काम चल्लां पळय ते एकदम बेकार चल्लां. एकदम बेकार चल्लां. 3-3, 4-4 फावटी हे लोक काम करतात पण हेंचें कांयच काम बरें जायना. कळ्ळें तुका. थँक्यू. रावन लोकांक जावचें पडटा. तितून बायलांक कितलो त्रास आसता. कोण बायल गुरुवार आसूंक शकता. कोण बायलांचे पोटान भुरगें आसूंक शकता. ल्हान भुरगे लोकांचे आसा. अशा रितीने लोकांनी वचपाचें. जी परिस्थिती स्मार्ट सिटीची परिस्थिती
पट्टी घातलेली लोकांची व्यवस्थाक लागून ती पट्टी जी घातल्या लोकांची ती कशी खाल्ली गेली ताका सारकें काम न केल्या कारणान आज गाडयो वचून तेजी हालत पळया कशी जाली व्हेरी बॅड पळया ताका जबाबदार कोण होच एक रोड असा म्हणजे ब्रिज आहो जेणे करून येता अशे लोक तेवटेन वेगळी आसा पण हे पळय अशें येता लोकांक कशी मुस्ती आहा तुमी पळयल्या की कशा रितीनी गाडी हाडटा ते पळयला ही प्लेट खरें म्हणून जाल्यार लोकांनी PWDन चंटन आहा तो दिसती पडना कॉन्ट्रॅक्टर दिसती पडना आतां रिपोर्टरांनी आनी त्या पुलिसांनी माराव घालून त्या प्लेटीक सारकें केला जेन्ना जेन्ना हेवी गाडी वयता ती प्लेट अशी उसळटा आनी ती हालता ती कोणाचेरूय जर बसली कितें तरी जालें कोणी मेलो आनी ते तुमकां दिसता ती प्लेट इतली उंच काय न्हू म्हटल्यार इतली उंच ती कोणाचेर बसल्यार कोण जितो उरतलो तेच्या वांगडा गाडयेची आनी लोकांची आनी ताका जबाबदार कोण PWDचे लोक आतां सकाळी पुलिसांनी फोन केला अजून ते पावना 9 वाजल्यापासून हे अशें घडघड चालल्या हा बरे इंजिनियरिंग सारखी नाशी दिसता तुका बरोबर सारखेच ना 24 हे काम पहिली त्यांच्यानी पातळ पट्टी घातली बारीकशे सिमेंट लायल्याने सोडलेले मागीर त्यांच्यानी जे रबराचे हे लायले तेका रबर लायलो तसे करून दवरले तरी जायना आता त्यांच्यानी व्हडली प्लेट हाडल्या बरोबर पण तेका